म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही देवाची उतरां आमी वर्साच्या वर्सा कितलेच फावटी आयकता, पूण तुमी कितें सोत मानला, कितें सोत मानीत आसात? एक म्हणजे जेजू आमकां सगळ्या जाणांक एकठांयता. आमी हांगसर आसा जाल्यार कित्याक लागून आसा? जेजूक लागून आसा. आनी ताणें आमकां कशीं एकठायल्या? बावतिस्मा वरवीं. बावतिस्मान आमकां कितें म्हणून घडलां? आमच्या आदली सोयम आसलेलें पळय, आपल्यापणान जेवपाचें, तें ताणें काडून उडयलें आनी आमकां ही कृपा घोटाय दिल्या ताचें सोबें एकवटोन आमचें जिवीत सारच्याक, ताचे गोठायेन, ताचे शक्तीन आमी देवा बापाची भुरगीं कशीं जिवंक ताणें हें घडून हाडलां बावतिस्मा वरवीं. हें तुमी सोत मानतात? वय म्हणटात तुमी, पूण ते भाशेन आमी जिवंक जाय. आमी खूब फावटी जेन्ना तो आमचें सोबें आसा तरी पूण भितरल्यान आपल्यापणान जिवंक लागलीं की ना, तेन्ना आमच्या आदल्या सोयमा भाशेन जिवंक लागता. म्हणजे कितें जाता? आमी ताका नाकारता, ताका विकून उडयता. हे भाशेन आमी देंवचाराची भुरगीं जावंक लागता. म्हणजे मोगाळ न्हय आनी दुसऱ्या पासून आमचो जीव खर्चूंक ना, ती तयारी आमचे मदें आसना. आमी दुसऱ्यांचो जीव काडूंक सोदता, तें देंवचाराचें काम. देवाचें काम जिवीत दिवपाचें, आत्म्यान आमकां घोट करपाची. आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता. चडशीं जाणां आमी कुडीच्याच पावंड्यार आसा, ओ मोनाच्या. मनांत कितें चलता तातूंतच आसा सगळो गोत, आनी ताचो परिणाम मागीर आमच्या कुडीचेर जाता. आनी ह्याच दोन पावंड्यांचेर आमी जियेता. आत्म्यान ही आसा तर आमी आत्म्यान आमी आपल्यापणान जियेता. आत्म्यान तर आमी देवा सोबें आसलेली जाल्यार ताची उतरां आमी आयकतले आसल्या आनी ताची उतरां आमकां जिवीत दिता. आत्म्याच्या पावंड्यार म्हजी उतरां आत्मो आनी जिवीत दिता पळय ती म्हणटात. तर हें आमी स्पश्टपणी समजोंक जाय. समजोलें आमी, पूण तें आतां आमच्या वेव्हारांत घालूंक जाय. कशें घालतले आमी? पयले सुवातेर पयले वाचपान कितें सांगलां? ठामपणी आमी निर्णय घेवंक जाय, आमी जेजू बरोबर आसा की ना. जशे भाशेन तेन्ना कितें जालें तुमी जाणात. जुजेक भावांनी विखून काडलो, ताका थंयसर बोनकोणींत घातलो इजिप्ताक. पूण ताका एक देणें दिल्लें देवान, सपनां पारकुपाचें. तो सपनां पारकितालो आनी ताका सांगलें की एकलो आहा थंयसर तो इज्रायलीत, पूण सपनां पारकिता. फारोन ताका आपोवन हाडलो आनी ताका सांगलें म्हजें हें सपन कितें. ताणें ताका सारकें सुटावे करून सांगलें. ताणें ताका ताचो मुखमदार म्हणून नेमलो. दुसरो स्थान जुजेक. जुजेपाचे भाव थंयसर पावले तेन्ना थंयसर दुश्काळ पडलोलो तेन्ना. म्हणजे जेवपाक खावपाक नासलेलें, ती सगळीं जप्ताक खायली आनी ताणें सगळें थंयसर तयार करून दवरलेलें. 7 वर्सां पासून त्या लोकांक जेवण तयार, म्हणजे तांदूळ आनी बाकीचें. ते ताचे भाव आयले. ताणें ताका वळखोंक ना, पूण ताणें ताका वळखून मागीर ताका थंयसर मागीर ताणें वस्ती केली. सगळो इज्रायलाचो लोक मागीर इजिप्तांत आयलो, थंयसर सगळीं मेवता म्हणून. आनी मेवल्या उपरांत ती गुलामपणांत पडली. ताका चड त्रास दिवंक लागले इजिप्तकार. आनी तेन्ना ताणें देवाक उलो मारलो. देवान ताचें आयकलें आनी तांकां थंयसर थान मोइजेसाच्या फुडाऱ्या खाल भायर काडली. इतली फौज तांची, इतली लोक तांचो, तांकां सगळ्यांक भायर काडली. थंयसर वेतात ती ओरोण्यांतल्यान. आतां तुमी पळयशात, तुमच्या मॅपाचेर पळोवंक जाता, इजिप्ताक थान इज्रायलाक येवपाक कितलीं वर्सां, कितली वाट ती. आनी सगळें ओरोणो, सगळीं रेंवच.
झाडां ना, उदक ना, कांय ना. देवान तांकां ही विस्मितां करून तिचो ताण 40 वर्सां तांकां बरोबर हाडून आनी मागीर मोइजेस मेलो, जोशुआक आतां नेमलो. जोशुआन ताका सांगलें, आतां आमी देवान दिलेले आमकां काना गांव तातूंत वेतल्या. तुमकां कितें करूंक जाय? तुमी ताचेर सोत मानतात की सोत मानिना? तुमी सांगात. म्हजो घोराणो आनी हांव देवाचेर यावेचेर सोत मानता आनी आमी फुडें वेता. ती म्हण लागली, ना, आमी जाणो, आमचो अणभव आसा, आमी देवाचेर सोत मानता. ह्या एकल्याच देवाक आमी आमचो देव म्हणून मानून घेता. हें ठामपणी आमी करूंक जाय. आमची हांगसर खूब जाणां आसात, जेन्ना संकश्ट येतात तेन्ना आमच्या देवाक विसरतात, हेरां देवाशी धांवतात. हें सारकें न्हय. हें केलें की ना तुमचेर आनिकूय वदृश्ट तुमी ओडून घेतात. आनी अशें जालेलें आहा खूब जाणांचेर, आनी आनिकूय जातलें. तुमी तर ठामपणी देवाचेर, जेजूचेर विस्वास धरिना जाल्यार हें सगळें तुमी ओडून घेतात. तुमी देंवचाराची भुरगीं हे भाशेन जावंक लागतात. हें आयज सांगलां आमकां. आमी मनांत दवरया तें. तो ठामपणी आमी जेजूचेर विस्वास दवरूंक जाय. आतां जेजू कितें करता आमकां? जेजू आपले कुडींत आमकां सगळ्या जाणांक एकठांयता. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे आसात ते सगळे कोणाचें आयकतात? दुसऱ्यांचे कोणाचें ना, म्हजें आयकतात. आनी हांव कोत्ता पळय तें म्हजी आख्खी कूड कोत्ता. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान रावन जेजू सांगता, जेजू कोत्ता ते भाशेन करूंक जाय. पूण हें कशें घडटलें? आमी ताका एकवटान रावंक जाय. ताका आमी चिटकोवंक ना. तो भितरूच आसा, भायर ना, आमच्या काळजांत आसा. आनी आमचे परस तो सारको भितरल्यान आमकां एकवटन आसा. आमी पुरान आमकां एकवटन ना, पूण तो आसा. तर ह्या देवाक आमी भोजूंक जाय, जो आमच्या काळजांत आसा. जेजू आमच्या काळजांत आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. हांव सकाळचो एक मागणें घेता 5 ते 6:30 पर्यंत. केन्नाय त्या मागण्यांत तुमी भाग घेयात. तुमकां कळटलें कशे भशेन जेजू सोबे आमचें जिवीत घडून हाडून जिवंक जाय पळय तें. 1.5 वर हांव सकाळचें सदांच सादतां. मागता सगळ्या लोकां पासत. केन्ना तांच्या मनांत येतलें तें हांव नको, तें म्हजें न्ही. हांवें जें म्हाका देवान सांगलां तें हांव कोत्ता. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर ताका सांगलें तें कोत्तालो, बाकीचें देव कोत्ता. आनी हाका लागून आमी सगळीं जाणां हांगसर येता, कित्याक ताच्या मागण्याक लागून आमकां खूब बरेंपण मेळटा आनी मेळटलें. त्याच बरोबर आमी मागण्यांत रावया. हांवें तुमकां सदांच सांगलां, जेजू जशे भाशेन मागणें कोत्तालो ते भाशेन आमी मागणें करूंक जाय. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो सांगेचो मागण्यांत रावतालो. सगळें काबार जालें की ना बापाय बरोबर वेळ सारतालो, निमाणो वेळ. आनी रातभर बापायच्या एकवटान तो न्हिदतालो, म्हणजे त्या संबंदान हिच्या ओतम्याच्या. आनी सकाळीं उठलो की ना पोत्तून मागण्यांत आसतालो. आनी दिसभर मागीर तो कितें म्हणटालो आमकां, तुमी म्हाका पळयतले जाल्यार बापाक पळयला. इतलो लागशिल्लो संबंद तो बापायच्या एकवटान आसलेलो. आतां आमी जेजूच्या एकवटान रावत तर मागीर पळयात आमचे कुटुंब जे आसात, आमचे घराणें जे आसात ते सारके जातले. कित्याक आमचो संबंद एकामेका बरोबर न्हय, जेजू बरोबर. आनी जेजू सोबे आमी एक जाता. नाजाल्यार आमी दोशी जावंक लागता. तूं तें आनी हांव हे भाशेन जावंक लागता. ना, आमी सगळीं जाणां दुसऱ्या वाचपान सांगलां, दादलो आनी बायल जेजू सोबे एक जावन तीं जियोंक लागतात. पूण आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान रावन एक जावन जियेता. न्हयच बायल एन गो, पूण आमी सगळीं जाणां हो मिस्तेर, हो गूट जेजून घडून हाडलेलो आसा. ताका लागून आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां हांगसर मागणें कोत्ता खरी, पूण आख्ख्या संवसाराक हाचो फळ मेळटा. तांकां सगळ्या जाणांक हाचो फायदो मेळटा आनी आमकां तांचो फायदो मेळटा. आख्खो संवसार आयज मागण्यांत आसा. आमी सगळीं जाणां मागण्यांत आसा म्हणून बाकीच्यांक तें बरेंपण फावो जाता. पूण आमी जाणा कशे भशेन आमी त्या वाटेंतल्यान पयस वेता, पूण देव आमकां सोडिना. तो आमच्या फाटल्यान आसता, तो आमकां पोत्तून हाडटा. आनी खूब जाणां आपलो जीव
देवा सगळें रावन तांचे पासून खर्चितात. तर आयज आमी जाणा कशे भाशेन आमचे भाव भयणांक खांदा मालाक ट्रायबल ती आनी दुसऱ्या जातीची म्हणजे तांकां व्हडली जात न्हय ती, पूण ती सगळीं जाणां क्रिस्तांव सगळें, पूण तांचो भेदभाव करून तांकां सारकी मारून उडयली आनी भायर धांवडायली. थंयसर म्हूण धांवडायची तांकां. तोच तांचो गांव, तांचें सगळें आसा थंयसरली तांकां काडून उडयली. पूण देवान तांकां सोडूंक ना. देवान तांकां खूब केलेलें आसा आनी आमी सगळ्यांनी तांकां मदत केलेली आसा आनी आतां पर्यंत कोत्ता. तांकां जालें तशें आमकां जावंक शकता. आनी हे परी आमी एकामेकाक मदत कोत्ता, कित्याक आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे. तर भयणीनो आनी भावनो, तुमी खूब बरेंपण कोत्तातूय. आतां आनिकूय बरेंपण करपाक आमी सगळीं जाणां रातची 5 मिनट कोंत घेयात. प्रत्येक मणी आसा तो जावन आसा एक सुस्कार घेतना पांयांची बोड आसा थंयचो तान तकली मेरेन आमी जिजून बरोवन येता. आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान सान हें सगळें घडटा. तर सुस्कार भायर सोडटना कुडींत आनी मनांत आसा तितलें जेजू 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 म्हणत रावत सुस्कार काबार जाय पर्यंत सगळें भितर हातलें भायर काडात. बरें वायट पोजणें कितें जावं जेजूचेर दवरलें तो रोखडेंच नितळ कोत्ता. दुसऱ्या सुस्कारान आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. आनी हे परी आमी अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ आनी ताचें सगळें पवित्र जावंक पावता. न्हिदोंक गेली तो आमचें सगळें आख्खी रातभर वावुरतलो. सकाळीं उठलीं 4-5-6 वरां जाल्या उपरांत आमी नवी रचना जेजूच्या एकवटान तेच भाशेन आख्खें कोंतभर 5 मिनट लागता ताका एकवटान रावात. आनी तुमी पळयतल्यात आमचें जिवीत नवसरून जेजू सारकें आमी जिवंक लागतल्या. जेजूक आमी आजेर कोत्तल्या आमच्या उतरांनी खोन्यांनी आनी चालींतल्यान. खूब जाणां तुमी हे भाशेन जियेतात, पूण हांव तुमकां सांगता ही एक वाट जेजूचीच वाट. आमी ताच्या एकवटान रावया. सगळीं जाणां आत अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया आनी जशे भाशेन पेद्रून म्हणलें, सायबा आमी ही वेतल्या, तूंच जावन आसाय आमचो धोनी आनी देव. तुजेच सगळें आसात तीं उतरां जिविताची आनी तुजेच सगळें आमकां आसा सासणाचें जिवीत. आनी ह्या संवसारांत जियेतना तुजेच गोठायेन आमी जियेता. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी आमी कितें सोत मानतात तें उचारून अदीक खोलायेन सगळीं जाणां आमी ह्या भावार्थान थीर जावया.